उसगावात इस्कार 4 वर्साच्या चलयेचो खून करपाच्या प्रकरणातली दुबावीत पूजा अलार पुलिसां मुखार एक गुन्यांवाची कबुली दीत आसा। आपल्याक भुरगें ना म्हूण पीडित चलयेची आवय आपल्याक चाळयताली। तिडकीन चलयेचो खून केल्ल्याची खंय कबुली। पयलीं चॉकलेट दिता सांगून भुरग्याक घरा आपयले, टपात बुडोवन मारले आनी कूड कपाटात घालून दवरली। पुलीस दीसभर सोदताले तेन्ना कोणाक कळपाक जायना म्हूण लोकांबरोबर पूजा आपुणूय आशिल्ली। सीसीटीव्हीचेर चली तांच्या घरा गेल्ल्याचे दिश्टी पडिल्ले, मात भायर आयिल्ले दिसोंक ना। पुलिसांनी तिका चौकशेक आपयली तेन्ना तिचेर दुबाव आयलो। घरात धाड घाल्या उपरांत पुलिसांक चलयेची कूड मेळ्ळी। थळावे सांगता ते प्रमाण राती आरोपी घोव बायल खणटाली तेन्ना शेजाऱ्यांक आवाज आयिल्लो। ती खंय त्या चलयेची कूड पुरपाकूच खणटाली। पंच मनीषा उसगांवकर म्हणटा खुन्यांचेर कडक कारवाय करपाक जाय, असले प्रकार सरकारान खपोवन घेवचे न्ही म्हूण मनीषा उलयला। पुलिस डिपार्टमेंट, होम मिनिस्टर सगळ्यांक सांगता हाजेर फेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचे। ती कितें बायल म्हणटा आपल्या चलयेक जालो तशें फाल्यां आनी कोणाचेर जावचें न्ही। आपल्या चलयेक म्हणटा ताणें पळय अशी मारले, आपल्याक सांगपा म्हाका फोटो दाखयलो अशें पाप, ताचे गतकले कुकूम लायिल्लो, ताका खिळे मारिले, अशें पळय ताका केला। ताजे परत चड शिक्षा हे मनशांक मेळची, तो कोणीय आसूं मागीर। हांगा सगळो वाडो सांगता तांचे रिलेशन बरें आशिल्लें, हे तांत्रिकाचे, हे पोलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय। आनी जर पोलीस म्हणटा तांत्रिक न्ही, हे लोकांनी सांगला आमी सोदून हाडटात आनी मागीर तुमी कितें करतात ते पळयतात म्हणून आमी। कित्याक अशें पळय जे तांत्रिक लोकांक पळय मायंड हे करतात, हे मे बी फाल्यां आनी कोणाकूय करतले। आज कांय पेट्रोलाचेर पळय कितले इन्सिडेंट जातात, हे जर बंद करतले ते तांत्रिकाचो शोध लायात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।